Honorable Minister. Reply is as per printed. Now, as per this question, in the column B, now they said that 9,771 trucks has been registered with Director of Mines and Geology. Earlier, the figure was something around 20,000. That's what papers, I think, were reporting, that around 20,000 displaced truck owners who are applying this into these mining activities. Now, this figure is 9,771 as of 21/1/2013. Whether this information is verified or are there more trucks to be added to this number? What? Please repeat. I didn't get it. Now, this figure is come to 9,771 as of 21/1/2013. Now, I want to know from the Honorable Chief Minister that some newspaper reports is to come that around 20,000 truck owners displaced and all. Now this is come to know that 9,000 who has registered is 9,771. Whether this information is verified or are there more trucks to be added to this number? Speaker sir, गोयान मायनिंगच्या क्षेत्रान ट्रक ओनर कितले ते म्हाका खबर ना, पण साधारणपणे 20 ते 25,000 ट्रक हे त्या व्यवसायान अप्लाय करताले बिफोर द बॅन वॉज एक्झिक्युटेड. What he is referring to it is that number. Now some of them are owned by the mining companies. Some of them are owned by big fleet owners. So what we had requested everyone from that area, that those who have 1 or 2 trucks should, and those who will... I didn't get. What is it? Those who have 1 or 2 trucks, they may please register with the Goa Electronics Limited under Mining Department's direction, so that tomorrow when we work out some help to them, we will know exactly who are the data bank, who are to be helped. Now these are the people who are really dependent on the mine for their livelihood. There is no further registration because the registration has been closed on 15th of December. So this is the number which is frozen. The date he has given, maybe few truck owners' data might be, it may slightly vary by maybe 25-30 because they may be verifying few. Now these are the owners, 9,700, these are the owners who have registered or multiply by 2? No, these are trucks. These are trucks. And okay, is there a mechanism to find out that this 9,771 trucks were only basically into mining activities? Yes, Speaker sir, they find out करूंक येता कारण वेगवेगळ्या माइन कंपनी कडे खंयचे ट्रक वाले अप्लाय करताले ताजे हे आसा डेटा आसा आनी तो डेटा काउंटर चेक करून हांगा find out करपाक येता. So now the government's intention is to help these people. It's I believe it's a good intention. But I want to know that now it is not only these mining this thing. There are these laterite stones, which laterite stone is stopped, sand extraction is stopped. I think what government is taking action against those people? Or is there any this thing to help those people as well? Speaker sir, sand extraction and laterite stone आपळे ते कायद्यान जे परमिटेड आसा ते चालू आसा. सॅन्ड एक्सट्रॅक्शन लॅटराइट स्टोनच्या हाजेर सुप्रीम कोर्टान एक डिसिजन दिलो समटायम इन मार्च और एप्रिल ऑफ 2012 की देर हॅज टू बी प्रॉपर रेग्युलेटरी मेकॅनिझम आनी सर्टन परमिशन लायक एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट बी करूंक जाय म्हणून. अकॉर्डिंगली वी हॅव ड्राफ्टेड रूल्स and now the committees for sand extractions have been notified under chairmanship of North Goa Collector and South Goa Collector. They will identify which are the river stretches where sand can be extracted. So once they identify that, we will give licenses in those stretches. The rest of the stretches will not be permitted because they will be ecological sensitive.
थंय कितले काडप कितली लायसन्सां दिवप आनी कितली एरिया एलावड आहा कारण आतां पेडण्या काडटा पळय न्हंयबाग बी थंय ते इतले सकयल गेल्या की सायड कोसळपाक लागल्या भितर दे हॅव गॉन 9 meters 10 meters deep so now the sides have started caving in. But Speaker sir, can the Honorable Chief Minister tell me that whether the government has decided what is the quantum of compensation you are going to give these people? अजून ट्रक ओनराचे आनी म्हाजे कॉम्पेन्सेशनचे पॅकेज ठरोवन ना कारण ताका लागणारे आर्थीक जी गजाल आसा ती आयज हावजा समोर आसा आयज सप्लिमेंटरी डिमांड आहा ते पास जाले की मागीर आमी ठरयतले. थँक्यू. श्री सुभाष फळदेसाय. स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर मायन्स हांणी इन्फॉर्मेशन दिलें त्या प्रमाणे ट्रक जे मायनिंग डिपार्टमेंटा कडेन किंवा GL कडेन रजिस्टर जाले ते 9,771. एक्चुअली सादारणता म्हाका दिसता की 26,000 ट्रक आसात तातूंतले 19,000 मायनिंगाक चलतात बाकीचे गुड्स आसात पूण तरी आसतना हातूंत भितर एक मिसअंडरस्टँडींग जाल्ले हातूंत भितर की जे ट्रकांचे लोन्स बँकान आसात तांणीच रजिस्टर करपाचे अशें मिसअंडरस्टँडींग आसा म्हणून हांगा रजिस्ट्रेशन जालें ना. जे ट्रक ओनरांची लोन्स ना तांकां आमी जो एक परमीट दितले अशें म्हणून आयकूं येता मायन्स डिपार्टमेंट. ओन्ली दोज ट्रक्स who have registered with GL will get a permit to transport the iron ore, or besides this those who are not registered with department as on today will be permitted or not permitted for carrying the transportation of iron ore. म्हाका दिसता तुवें सांगलां तें गृहीत धरून जर कोणाक रजिस्टर करपाचें जाल्यार अजुनूय तांच्यांनी करपाक हरकत ना. हांगा जे कोण जाता रजिस्टर तांकां प्रायोरिटी मेळटली फाल्यां जेन्ना लिगल चालू जातलें कारण अंडर रूल 23C अंडर एक्ट 23C सेक्शन स्टेट गव्हर्मेंट फॉर्म्युलेट्स द रूल्स फॉर ट्रान्सपोर्टेशन स्टोरेज ऑफ द मिनरल. त्यामुळे खंयचे ट्रक भितर लागचे कारण ओवर कॅपॅसिटी वॉज कॉजिंग द मेजर प्रॉब्लेम ऑफ ट्रॅफिक जॅम्स and all that chaos. So those who are in and registered, they will be permitted. अजूनही जाय जाल्यार 31 तारखेपर्यंत कोणाक रजिस्टर करचें जाय जाल्यार. श्री प्रमोद सावंत. एकच मातशें म्हाका क्लॅरिफिकेशन जाय आशिल्लें. मायनर मिनरल्स एक्ट पळय आनी आतां रुल्स फॉर्मेशन बाय वॉट डेट इट वील बी हें जातलें आनी तें सुटसुटीत प्रक्रिया जातली. सुटसुटीत बी करप हें म्हजेर ना अवलंबून. सुप्रीम कोर्टान निर्णय दिला तो तांच्या हाच्या प्रमाणे ऑलरेडी मायनर मिनरल रुल्स हॅव बीन नोटिफायड. रेल्वे खातीर 2 कमिटी केल्या नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा कलेक्टरेटाच्या अंडर जे म्हणजे केन्ना तरी आतां बेगीन मेळपाक लायता हांकां आनी दे वील डिसायड वीच आर द एरियाज ऑफ रिवर बेड वेर एक्सट्रॅक्शन कॅन बी कॅरीड आउट. सो अकॉर्डिंगली वी वील टेंडर ऑर ऑक्शन or give licenses. प्रमोद सावंत. स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आता सांगले की आता ट्रक रजिस्टर्ड करपाक जाता म्हणून फक्त त्यांच्यानी त्याच बरोबर जी रिहॅबिलिटेशन पॅकेज दितली त्या ट्रकांक आता रजिस्ट्रेशन करता तांकां मेळटली काय की नाही ते मातशें क्लॅरिफिकेशन करचें. म्हजें म्हणणें की अजुनूय जर कोणाक करपाचें आसा तो जर तूं त्या पॅकेजीच्या पॅरामिटरान येता जाल्यार अजुनूय दिवपाक हरकत ना. जो पर्यंत पॅकेज नोटिफाय जायना त्या पॅकेजीचेर बरयतले आमी तारीख अमक्या दिसा पर्यंत जो नोटिफाय जाला ताकाच ते बेनिफीट मेळटले. रजिस्टर जालो म्हणून प्रत्येकाक बेनिफीट मेळटलो असो ना. दॅट डिपेंड्स सब्जेक्ट टू यू फुलफिलींग सर्टन कंडिशन्स. बहुतेक जाणांक मेळटले पण काही जाणां आसूंक शकता रजिस्टर केला पण ही इज नॉट एलिजिबल. कोणाचे 50 ट्रक जाल्यार ताका हांव कित्याक दिवं. म्हाका दिसता 1 2 3 बी अशें कितल्या प्रमाणाचेर दिवपाचें ठरोव येता पण ते वर्कआउट करून दिवं येता. जाचे चड ट्रक आहा ताका बेनिफीट दिवपाची गरज ना. स्पीकर सर, सीएमान आता सांगला की रेवकार आणि जे चिरे आसा पळय त्यांच्या खातीर कमिटी बसयतले बट ॲट प्रेझेंट तांच्या खातीर जे पुलीस किंवा बाकीचे सगळे जे हॅरेसमेंट चालू आसा जो पर्यंत कायदो जायना तो पर्यंत नाल्यार हो व्यवसाय बंद पडटलो. ताच्या खातीर माननीय मुख्यमंत्र्यां कडेन रिक्वेस्ट आसली की तो पर्यंत रिलॅक्सेशन्स जे आसा हे दिवचे म्हणून. रिलॅक्सेशन दिवप कायद्यान हाजो अधिकार म्हाका ना.
पण हांव इतले गजाल सांगूं शकता की बेगींतल्या बेगीन कायद्यान जी तरतूद आहा ती पूर्ण करता तें हांव आश्वासन दिवंक शकता. आय विल सी दॅट provisions are complied in as early as possible. I cannot relax the legal framework. Harassment म्हणजे कितें? पुलीस आपली ड्युटी करता का लोक एक एकदां हॅरेसमेंट समजता ताका हांव कितें करूं? दोनूय तरेन आहा न्हय. तुमकांय खबर आसतलें काल थंय मामलेदार गेल्लो डेप्युटी कलेक्टर जाल्लो थंय रेव ट्रान्सपोर्ट करता आनी तांच्यांनी मामलेदाराचेर कितें तरी मूठ मारली कितें हांव दुकल्ली कितें तरी आयकता. सो देर इज अ कन्फ्युजन ऑन दॅट इशू. लॉ एंड ऑर्डर मशिनरी कडेनूय माल हँडलिंग जाता. सो दीस इज नॉट इशू ऑफ पर्टिक्युलर सेक्शन. देर इज अ बोथ सायड टू इट. आय विल सी दॅट इट इज डन फास्ट. श्री नरेश सावळ. ऑनरेबल मेंबर प्रमोद सावंतान विचारलो तोच आशिल्लो. ज्या लोकांनी ट्रक रजिस्ट्रेशन करूंक ना तांकां आतां संदी आसा, पूण ती जर GL कडल्यान ते म्हणटा की आपूण फायनलायज केलें म्हणून, पूण आतां तांच्यांनी GL कडेन वचप काय कोणा कडेन वचप? थंयच GL. ओके, थँक्यू सर. इन्स्ट्रक्शन दिता. फुडलो प्रश्न श्री विजय सरदेसाय. तुमच्या परवानगीन. चीफ मिनिस्टर परवानगीन. ओके, मिनिस्टरान म्हणला की data from mining companies प्रश्न विचारात पहिले. reveals that the trucks could be पहिली much प्रश्न more. विचारात. विजय सरदेसाय. स्पीकर साहेब विचारता हांव. म्हाका जाणा जावंक नाही, जाय नाही. की जे फुडलो प्रश्न आसा तुमचो, फुडलो प्रश्न- सप्लिमेंटरी ना. ओके, ओके. त्याच प्रश्नाचेर विचारूंक सोदता. सॉरी म्हाका इल्लो तोच क्वेश्चन चालू आहा म्हणून. मातसो गोंधळ कमी जावपा जाय तकलेन. आय वॉज ऑल्सो ऑन अ रिक्वेस्ट देर. स्पीकर सर हांवूय रिक्वेस्टान आशिल्लो ते पयली क्वेश्चन. ना ना लायनीन तो आशिल्लो ते. आनी मागीर हांव म्हाका दिसलो तो फ्लिप जावन हांव आयला. विचारून तुजो तिसरो प्रश्न विचार. तिसरो. I would like to ask start LQ number 3C. Speaker sir, I have asked a related question, a similar question on 16th of July 2012. However, as regards this question, my question is about cities. The answer is given about highways, which are mostly not in cities. So I think the answer given to me has either been not very clear or does not pertain to action of your department with regard specifically to urban areas. I would like to know more about what the government is doing with regard to plastic-free Goa in urban areas. स्पीकर सर, अर्बन एरियाचो प्रश्न म्हाका दिसता डेप्युटी चीफ मिनिस्टराक वचूंक जाय. She cannot answer the urban areas. She can answer only the initiative taken by her department, which she has indicated. अरे ना ना ना. Speaker sir, गार्बेज तुज्या हाका एनवायरमेंट मिनिस्ट्री चलता सोनसड्याक. सोनसडो कोण हँडल करता? my question is दूसरो करपाचो न्ही. So she has given reply restricted to the highway passing through the city. That's all. Speaker sir, I would like to know who will provide the financial assistance. Will it be provided by your department or will it be provided by the solid waste management working committee? Speaker sir, we have constituted a monitoring working committee on solid waste management, and according to and as per the recommendations of this committee, only the needy municipalities will be given financial assistance to supplement their financial requirements as and when they intend to take up the cleanliness drive. Will it be paid by the Environment Ministry or will they have to go to the Urban Development Ministry for this? Well, I think they will have to go to the urban development. Speaker sir, the answer says that there is a monitoring cum working committee on solid waste management. I presume it is